म्हज्या मतदारसंघात दर्यावेळ भागात रेव पार्ट्यो चलतात हाचेर हांव सेगीत उलयत आयला। मात हाचेर पुलीस कांयच करना। हणजूणचो पुलीस निरीक्षक हाका जबाबदार आसा तो काय करपाक पळयना म्हण शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकरान आरोप केला। ताचेर मुखेलमंत्र्यान कारवाय करची म्हण आमदारान मागणी केल्या। नातर आपल्याक 10 दिसां खातीर मुखेलमंत्री करात, आपूण रेव पार्टी ड्रग्स सारकिल्ले प्रस्न तडीक लायता म्हण आमदार पालयेकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ज्या दिसा हांव आमदार जाला त्या दिसा पासून ह्या ड्रग्साच्या बाबतीन हांवें सदांच एक कडक अशी भुमिका घेतलेली आसा। आणि आज हांव जे सातत्यान उलयतालो ड्रग्साच्या बाबतीन, ह्या अंमली पदार्थाच्या बाबतीन, की किनारपट्टी भागान जो अंमली पदार्थाचो व्यवसाय फोफावलेलो आसा, वास्तवीक जी आता रेड पडल्या 2 दिसां पयलीं काल पयर, ह्यो अश्यो रेडी ज्यो आसा ह्यो सदांच मारपाची गरज आसा। सगळ्यांक खबर आसा, पुलिशेक तर खबरच आसता। आमी सातत्यान कळीत करता सगळ्या सरकारी यंत्रणा। सुरवातीक आमी आतां ज्या ज्या भागान पार्ट्यो जाता त्या पार्ट्यां बद्दल पयलीं आमी वता आनी मुख्य सचिवांक ह्या कार्यक्रमाची जे हे अंमली पदार्थाच्यो रेव पार्टी चलता ताजे बद्दल मुख्य सचिवांक आमी सदांच निवेदनां व्हरून दिल्लीं आसा। मुख्य सचिव कितें करता की IGPक फोन करता। IGPक फोन केल्या नंतर IGP कितें करता की नॉर्थ SPक फोन करता आणि नॉर्थ SP कितें करता की स्थानिक जो निरीक्षक आसा, पुलीस निरीक्षक अंजुनाचो, तेका फोन करता। आता पयलीं एक चंदन चौधरी म्हणून एक SP आसताली, ती धडक कारवाई करताली। ती स्वता वताली ज्या ज्या जाग्यार अशा तरेच्यो रेव पार्ट्यो चलता थंय वचून ती बस घेवन पुलिसांक व्हरताली, बस भरून, आणि ज्या ज्या जाग्यार अशा तरेच्यो पार्ट्यो चलता त्यो स्वता वचून ते सगळे साहित्य तांचे ताब्यात घेताली आणि त्यो पार्टीज बंद करून उडयताली। त्यामुळे तिच्या काळान एक आळो आसलो ह्या रेव पार्टीजांक। आतां इतक्यो फोफावल्ल्यो आसा की दर दिसा गणीक 10-10, 12-12 अश्यो रातच्यो पार्ट्यो चालू असतात आणि त्यो रातच्यो 8-9 सुरू जाता, त्यो सकाळी 8-9 मेरेन म्हणजे चालूच असता। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की त्या लोकल इन्स्पेक्टराक तात्काळ निलंबित करपाची गरज आसा आणि थंय एक कडक असो निरीक्षक येवन जो ह्या सगळ्या असल्या अंमली पदार्थाच्या कारवायांचेर आळो घालतलो अशा तरेचो एक बरो पुलीस इन्स्पेक्टर, बऱ्या पुलीस ऑफिसराची आज थंय गरज आसा। आणि हांव मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान हेचेर एक गृहमंत्री ह्या नात्यान लक्ष घालून बेगीन हेचेर कारवाई करची आणि तो जो निरीक्षक आसा तो सध्या सरकारी जावं जाला आणि तो मुख्यमंत्र्यांचे म्हाका दिसता आदेश जुमानिना किंवा मुख्यमंत्री ताका फाटी घालपाक पळयता अशें कितें तरी आसा। जर तुमकां ह्यो कारवाई करूंक जमाना जाय जाल्यार आमी हा कायदो हातीन घेता। हांव एक 40-50 भुरग्यांक घेवन वता आणि सगळे ते पळयता मागीर कितें जाता वा जायना तें। भारतीय जनता पार्टीच हे सगळे वेव्हार करता अशें हांव आरोप करता। आनी तुमकां कळना, म्हाजे कडेन 10 दीस दिया, पळया, मुख्यमंत्री म्हणून कर म्हाका 10 दीस। 10 दिसां भितर हांव सगळें कबार करता।